आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की पाकिस्तान जो देश आसा हो आतंकवादी एक्सपोर्ट करपाचो आनी आतंकवाद एक्सपोर्ट करपाचो देश म्हणून सबंद जगभर तांची वळख आसा। आनी आमचे भारत देशान सदांच टेररिस्ट अटॅक करून हाडप आनी आतंकवादी घटना करून हाडप हे पाकिस्तानाचे सदांच आजपर्यंतचे काम आसा। आनी हालींच्याच दिसांनी आमी पळयला की पहलगाम जो टुरिस्ट स्पॉट आसा काश्मीराक आमच्या, थंय एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी कितलेशेच निर्दोष निरपराध लोकांचो थंय जीव आतंकवाद्यांनी घेतलो। आनी आज गोंयान आनी सबंद देशान वातावरण अशें आसा की आज युद्ध स्थित परिस्थिती निर्माण जाल्या इंडिया आनी पाकिस्तानाच्या विरोधान। आनी अशे परिस्थितीन आज सबंद देशातले लोक ते वेगवेगळ्या जाती धर्माचे जात धर्म आपली पयनासतना एकठांय जाल्या, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक एकठांय जाल्या। आनी अशा वातावरणान म्हाका दिसता आज जे डायरेक्शनान आमचो देश चल्ला, खंय कोणूच हिंदू मुस्लीम पळोवपाक चे हातून ना, खंयचो काँग्रेस बीजेपी म्हूण पळयना, पण सगळे मिळून जेन्ना पाकिस्तानाक विरोध करता आनी पाकिस्तानाक अद्दल शिकोवपाचे मुद्द्याचेर सगळे जाण जेन्ना ठाम आसा, तेन्ना एक घटना जी आज गोंयान घडली ती म्हणल्यार आज सकाळी आमी सडनली ब्रेकिंग न्यूज पळयली कितलेशेच न्यूज चॅनलांचेर। ती म्हणल्यार तुमकां वाचून दाखयता मुद्दम। ती ब्रेकिंग न्यूज सामकी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज असली की गोवन वार्ताचे तुमकां एक सांगता। काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले। कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ। एक बातमी प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, वन नियर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू एट केटीसी बस स्टँड अँड अदर एट चावडी पणसुले जंक्शन। तिसरी न्यूज गोवा न्यूज हबाची 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals, one near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Saudi Ponsule junction। ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोयच्या रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली कित्याक देश आज युद्ध स्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पैशांनी बांधलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी असता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले। त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हाणें पुलिशेक विचारचे की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांचेर हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना। आनी म्हजी ट्वीट सारकी क्लियर आसली, ती तुमकां हांव वाचून दाखयता। एक मिनिट। डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजी ट्वीट ही डॉक्टर प्रमोद सावंत, डीजीपी गोवा, व्हाय हैज युअर गोवा पुलिस स्टील नॉट आयडेंटिफाईड अँड अरेस्टेड दोज हू पेंटेड पाकिस्तानी फ्लॅग्स on the road in Kankona? This is failure of intelligence. The elements in love with Pakistan to create disturbance during this hour should be sent to Pakistan। म्हणल्यार म्हज्या ट्विटान हांवें कितें म्हणलां की अशे वेळार जर आमच्या रस्त्यांचेर जर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली दिसूंक लागले जाल्यार ही एक सारकी सिरियस गजाल। आनी अशे परिस्थितीन आमी जेन्ना आसा तेन्ना हाजेर इंटेलिजन्स फेलियर जाला कित्याक अजून पर्यंत तांकां आयडेंटिफाय करूंक ना आनी तांकां धरूंक ना म्हणून। आनी म्हजी इंटेन्शन सामकें क्लियर आसलें कित्याक इंडियेक रावून जर कोणाक पाकिस्तानाचो मोग दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन जावप हें सामकें गरजेचें आसा आनी हें एक्शन जावपाकूच जाय। कित्याक आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर म्हाका दिसता असले देशद्रोही जे लोक आसता तेच रिस्पॉन्सिबल आसा। आनी अशें जाता आसतना एक शॉकिंग म्हाका गजाल दिसली, ती म्हणल्यार बीजेपीच्या आयटी सेलाचो तो गिरिराज पै वेर्णेकार म्हणून आसा, ताणें म्हजी ट्वीट जो न्यूज आयली ती ताणें घालता आसतना घाल्या, आपलो ताणें स्टेटमेंट इश्यू केला आणि तो थोड्या मिडियान कॅरी केला की वाय इज सुनील कवटणकर क्राईंग ओव्हर पाकिस्तान फ्लॅग ऑन द रोड काय म्हणून, वेर इट बिलॉंग्स, ही वॉन्ट्स इंडियन्स अरेस्टेड फॉर इन्सल्टिंग पाकिस्तान। आता म्हाका एक कळना, जर गिरिराज पै जर कोण देशाच्या संपत्तीचेर राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिरची गिरिराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता? दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची? आणि हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले? कित्याक सगळ्यो बातमी आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल म्हणून। पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां घालून तुडोवपाची गरज आसा। तो आमचे देशाच्या संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना, हे देशद्रोह्यांचें काम।
जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता हे देशद्रोही लोक आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या ताजेर बीजेपी गोवाचो IT सेलाचो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जर मिरची लागल्या हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे बीजेपीचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता। आनी जाय जाल्यार तुमी गुगल करून चॅक करा पाकिस्तान बीजेपीच्या IT सेलाचे मेंबराक लश्कर ए तोयबाचो LET जाका म्हणटा ताजो आतंकवादी म्हणून जम्मू आनी काश्मीराक अरेस्ट केल्लो। तसोच बीजेपीचे 2 मेंबरांक मध्य प्रदेश तांचेच सरकार असले ISI जे पाकिस्तानाची इंटेलिजन्स एजन्सी आसा तांचे मेंबर म्हणून तांकां अरेस्ट केल्ले। अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता हो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जी मिरची लागल्या हांवें ते फ्लॅग पेंट केला तांचेर एक्शन घेवची म्हणून तातूंत क्लियर दिसता की होय बी एक ते हाजो स्लीपर सेलाचो पाकिस्तानाचे भाग आसा काय म्हणून। कित्याक आज तुम्ही मुद्दम पळया जो राज्याचो सभापती आसा रमेश तवडकर तो बीजेपीचोच लिडर ताणें स्वता आज काणकोणा PI कंप्लेन दिल्या की जे लोकांनी हे फ्लॅग्स पेंट केल्या रस्त्याचेर तांचे एक्शन घेवचें म्हणून। जाल्यार म्हाका दिसता गिरिराज पै वेर्णेकार हे दिसांनी गर्मेन भोंवता आसतलो गर्मी गोंयान खूब वाडल्या आनी वत ताका डायरेक्ट लागता आनी आंबे बी चड खाल्लेल्यान कदाचित शुगर वाडल्या आनी वतान ताजी फ्यूज शॉर्ट जाला म्हणून ताका कितें म्हणटा आपूण कितें उलयता तें कळना। कित्याक म्हजो म्हणपाचो अर्थ क्लियर आसलो की जर हांगा जर रावून इंडियेक कोण पाकिस्तानाचे जर बद्दल मोग इतलो आसा की देशाचे संपत्ती रस्त्यांचेर जर फ्लॅग पेंट करता तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून आनी तो गिरिराज कितें वेगळोच मुद्दो भटकोवपाक पळयता की हांवें कोण प्रोटेस्ट खंय केल्या रे आनी लिपून कित्याक इंडियेक आसतना पाकिस्तानाच्या अगेन्स्ट लिपून प्रोटेस्ट करचें पडटा इतलें दुर्दैव तुमचें। बीजेपीचो लिडर आणि गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो स्पीकर रमेश तवडकरांनी काणकोणा पुलिशेक तीच कंप्लेन केल्या जी मागणी हांवें मुख्यमंत्र्याकडे केल्ली। आता म्हाका दिसता रमेश तवडकरांनी जेन्ना ती मागणी केल्या की जशी वेगवेगळ्या जाग्याचेर पाकिस्तानाचे फ्लॅग सडनली अपियर जाले तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून अरेस्ट करचें म्हणून हे आनी म्हजो भूमिका तातूंत सेम आसली। म्हाका दिसता गिरिराज पै वेर्णेकाराक आज आपलो जागो कितें आहा तो कळ्ळा आसतलो आनी आपलो मेंटल बॅलन्स जाय जाल्यार चॅक करून घेवचो ना जाल्यार ताणें वचून आज सांगचें की ताजो स्वताचे पार्टीचो लिडर आनी रमेश तवडकरूय रॉंग उलयला काय म्हणून हें ताणें आज उत्तर दिवपाची गरज आसा ना जाल्यार ताणें अनकंडिशनल म्हजी माफी मागपाची गरज आसा की तो खोटी उलयला म्हणून जे तो सदांच करीत आयला आज पर्यंत।